सायन्स आहे गेला पहिले म्हणटा आमचे आख्खे पुलीस फोर्स गोयचे स्पेशली आमचे मुर्मुगांव तालुक्याचे आणि बाकीचे इवन सगळे गोयचे आमचो सांग्याचो PI आसा, वास्कोचो PI आसा, आमचो मुरगांवचो PI असे डिफरंट PI जेंच्यांनी ही टीम लीड केली. जेजो आयवो आमचो मुरगांवचो PI आसलेलो शेरीफ. सो हांकां सगळ्यांक पयलीं आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या तर्फे तांकां सगळ्यांक हांव सल्यूट करता. कित्याक खरेंच तेंच्यांनी एक ब्लायंड केस जी तेंच्यांनी ट्रेस करून आयज जी सागर फॅमिली आसा तांकां हो न्याय दिल्लो आसा. आयज हांव जेन्ना सागर बाबा कडेन उलयतालो तांच्या फॅमिली कडेन उलयतालो ते फक्त इतलेंच म्हणटाले कितें आमचे जे गेला ते गेल्यार जाता बट ते लोकांनी जो इन्सिडंट केला आपल्याक मारण केला ते लोक कशे तरी मेळोंक जाय म्हणून. आनी आयज खरोच हांव वालोर दिता आमच्या गोवा पुलिसाक ज्या हिसपान तेंच्यांनी ही केस ब्लायंड केस म्हणजे तांकां कितेंच क्लू नासलो. हांव इतलो कॉर्डिनेट करतालो आमच्या PI कडेन DYSP कडेन कित्याक बट तांकां क्लू मेळनासलो. बट क्लू नासतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले सगळे नेटवर्क आतांच म्हाका PI सांगतालो कशें तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा सगळ्या PIनी. आमचो वैभव जावं आमचो सांग्या वयलो PI नायक जावं हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जी टीम तेंच्यांनी लीड केली इन डिफरंट डायरेक्शन आनी एकविसांक धरलेले आसा. आतांच तांकां एकविसांक आतां हांगा पावलेले तांकां एक कस्टडीन दवरलेले आसा. सो एक म्हाका दिसता एक मोठी म्हणटा ती एक ब्लायंड केस ह्या पुलिसांक सॉल्व केली आसा. खरोच वालोर तांकां. त्याच प्रमाणे सागर फॅमिली जेंचे अत्याचार जालो जेंचे कितलीशी दीस जाले तेंची फूल फॅमिली भंय वातावरण रावताली ती घरान वयपाक भियाताली. आयज खरेंच तांकां म्हाका दिसता कितें बाबा तांकां खरेंच आनी स्पेशली आमचे बाय जे फक्त 10th स्टँडर्डाक आसता तेणें जे आपल्या बापायक वाचोवपाक लागून स्वताचे आपलेर मारहाण करून घेतलो हात घालून मदीं रॉड आपल्याचेर घेतले अशें खरेंच चेडवाक हे वालोर आमी आमच्या तर्फे सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ताका रिकमेंड करतलो एक ताका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून हेवूय म्हाजे कडसून हे हांव CMाक सांगतलो. त्याच प्रमाणे जी टीम पुलीस गोवा पुलिसान जी ही केस क्रॅकडावन केलेली आसा ते म्हाजो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक कितें ही एक ब्लायंड केस हेंच्यांनी क्रॅक केली आसा तांकां खंय तरी आमचो 19 डिसेंबर येता तेन्ना हांकां खंय तरी अवॉर्ड दिवचो आमच्या PI तेंच्या लागून सुद्दां हांव रिकमेंड करतलो. आनी खरेंच आयज ह्या केसीच्या बाबतींत खुबशी पॉलिटिक्स जाली. खूब लोकांनी कितें कितें म्हटलें पुलिसांक ब्लेम केलें पुलीस जाग्यार ना अशें कितले. अरे जेन्ना येदी व्हडली केस घेता जाल्यार PI पुलीस स्टेशनाचेर बसून रावतलो. PI हॅज टू बी ऑन द फील्ड. PIचेर कितलीशी एलिगेशनां केली म्हाजेर कितलीशी एलिगेशनां केली जशी कितें बाबा PI हांवें डेकोटी केलेल्या भशेन तांकां पुलिसांक सपोर्ट करचे सांगून फक्त एलिगेशनां करपाक हे भायर सरलेले. आयज तांकां एक उतार आमच्या गोवा पुलिसान दिल्लेले आसा. तोंडाचेर थापाड मारलेले आसा ह्या लोकांच्या आनी पुलिसान प्रूफ करून दाखयलेलो आसा आनी हे तांकां दवरलेले आसा. आयज ते लोक खंय गेले. आयज ते एका उतरान तरी एप्रिशिएट करपाक लागून पुलिसांक तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलो. आयज खंय ते लोक फक्त क्रिटिसायज करपाक सोदता. आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक ज्या हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लेलें आसा. म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून क्रॅक जावपाना म्हणून कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो. हांव PI सुद्दां सगळे जाण इतले टेन्शनान आसलेले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो.
आयज हे सगळ्यांच्या कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जालेली ती अजून पर्यंत केसीस क्रॅक जाल्लेली ना बट आयज खरेंच आमचे तिनूय PI आनी तेंचे आख्खे PSI आमचे हेड कॉन्स्टेबल आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली हेंकां सगळ्यांक सल्यूट आमच्या मुरगांवच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल केस जी तेंच्यांनी सॉल्व करून घेतलेली आसा आनी आमी आख्खे मुरमुगांव वी आर प्राऊड ऑफ आवर गोवा पुलीस आनी स्पेशली ऑफ मुरमुगांव पुलीस स्टेशन थंय हांव रिप्रेझेंट करता आनी ते लोक आमच्या बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता आयज श्याम आमचो सागर म्हाका दिसता आयज रिलॅक्स आसतलो आनी खरेंच म्हाका दिसता तुजे मनाचेर जो बोज आसलो तो मातसो खंय तरी कमी जातलो तशीच आमची मॅडमीची हांवें हालत पळयलेली जितले तिणें त्रास काडले ती अक्षरशः जेन्ना हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलोलो तेन्ना अक्षरशः दुकान आसलेली ती आनी तेंचे बाय जेका हांव पळयलो तेन्ना इतले ते आसले कित्याक म्हाका थंयसरले भुरगे सांगताले आमचे थंयसरले ते बिल्डिंगेचे प्रसाद सांगतालो तो सांगतालोच म्हाका काल ते पर्यंत दुसरे भुरगे जे वसीम बीन आसा थंयचे तेवूय सांगताले ते कशे थंयसर रातचे येयले तेंच्या दाराचेर येवन बॅल मारले इट वॉज अ ब्रेव थिंग म्हणजे हे इजीचेर इतलो प्रेझन्स ऑफ मायंड त्या टायमाचेर रावप चेडवाक वालोर त्याच प्रमाणे आमच्या आख्खे गोंयच्या पुलिसांक वालोर कित्याक म्हाका दिसता ही केस जी तेंच्यांनी सॉल्व केली ती तेंकां खबर आसतली कशी तेंच्यांनी सॉल्व केला ती आनी ते म्हाका सुद्दां खबर ना आनी ते आमकां सांगूंकय शकना सो परत एकदां हांव आयओ आमचो शरीफ जॅकीसाक सॅल्यूट करता त्याच प्रमाणे आमचे वास्कोचे PI आमचे वैभव नायक तशेंच आमचे सांग्याचे PI नाईक बाबा तूं सगळे PIसांक हांव तुमकां सॅल्यूट करता इट इज जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशनाक लागून आमी तुमचे कडेन येयलेले आसा अशें हेजे भितर कांयच ना बट आमकां खरेंच मनानसून आख्ख्या लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दे आर व्हेरी हॅपी कित्याक तुमी ही केस सॉर्ट आउट केली आनी खरेंच कित्याक म्हाका खबर आसा जर ही केस सॉर्ट आउट जावपाची नासली जाल्यार हेजेर व्हडले पॉलिटिक्स करपाचे सगळे लोक पण आयज तुम्ही दाखयले कितें बाबा बिसायड प्रेशराचेर अंडर ना येता कोणाचे विचार ना करता इतली तुम्ही क्रिटिसिजम घेतली लोकांची तरी पासून यू वेर फोकस्ड बाबा आमकां ही केस क्रॅक करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे तुम्ही केलेलो आसा तेज्या लागून तुमचे सगळे पुलीस गोवा पुलिसांचो हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort to get that clue. We have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, AIG Madam, IG, DGP were sitting in this office, monitoring everything. And the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day, what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. Yeah, my colleague Vaibhav was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. Navantari Dotlo, and Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Jitin was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa, another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them also. But we requested, but Murmungaonच्या लोकांना आमकां खूब help केली. And there was the boost was there. Sir, जातली हांव case, जातली. No, that boost was there. They did not criticize us, those who helped us. There was a good criticism which they did. Sir, जातली कितें help sang. And I thank everybody for the support which we have got from you all and all the people who have helped us in cracking this case. Thank you. ताचे वर्ड्स ना पुलिसां आनी पुलीस टिमीचो कसो तांचे हांव आभार मानू उपकार मानू हातूंत खरें हांव स्पेशली थँक म्हणटा आमचे मुरगांवचे PI शरीफ साहेब वैभव नायक आनी आमचो DYSP कदम आनी आमचे बाकीचे सगळे आनी आमचो आमदार जो शंकर ब्राह्मणकार ताणें म्हाका घरा येवन डेली येवन म्हाजे इन्क्वायरी करप आनी बाबड्याच्या दोळ्यांत सदांच दुकां आसताली आनी हांव म्हाका एक लास्ट डे आतां आनी कांय चड उलोवपाक शकना कित्याक सांग पळया तुमकां एक विक्रम म्हाका म्हणपाक लागलो पळय क्रॅक जाली कितें करता तूं आतां घरा वतना हांवें सांगलें म्हाका आतां भंय दिसना हांव कांय ना आजूच आतां भायर सरता पूण खरें म्हाका तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो
प्रमोद सावंताची याद आयली डायलॉग कोरोना टायमाचो भिवपाची गरज ना तेन्ना हांव तुमकां सांगता भिवपाची गरज ना जे म्हणसर प्रमोद सावंत सीएम सिटाचेर बसला आनी पोलीस कमिटी पोलीस आसा ते म्हणून तुमकां भिवपाची गरज ना तुम्ही अशेच रावा. पोलीस डिपार्टमेंटांतली थँक्यूर म्हणटा आनी आमी दीस पळयला की सिंगम बी पिक्चर पळयता आमी बट अवर रियल हिरोज आर अवर गोवा पोलीस रियल हिरोज.